दायजवल टीव्हीच्या सर विक्षकांक मोगास प्रणाम. हांव जनिशा जर्नस केमान. हांगासर तुमी पळयता आसात नाचणारा नाचणारी प्रो ह्या रियालिटी शोचे अखेरीचे एपिसोड म्हणजे ग्रँड फिनाले. आणि ग्रँड फिनालेच्या राऊंड 1 इतोड पर्यंत 6 परफॉर्मन्सेस तुम्ही पळयला. आणि आयच्या ह्या एपिसोडांत 6 जाणां आमचे परफॉर्मर्स आमचे कंटेस्टंट्स रेडी आसात आपले परफॉर्मन्स तुमच्या मुखार सादर करच्याक. हांगासर आमचे सवे आसात आमचे मोगाल जजीस मानस आवेल डिक्रूस तशेंच मानसीन हर्षल डिसोजा. तुमकां हांव येवकार मागता आसा. आयच्या दिसा हांगासर आमचे पयले कंटेस्टंट जावन आसा नेविशा पायस. ताका हांगासर आमी वेदीचेर आपोवया. हाय नेविशा. हाय मॅम. कशें आसा? बरी आसात. हांव बरी आसा. एक्चुली तुका पळयत आसतना म्हाका एक पिकॉकाक पळयलें बरें जाता आसा. बारींच सोबत दिसता आसा. ओके, सो तुजें आउटफिटाचें सिक्रेट कालें म्हण सांगू न्हू हांव विसारना तुका. तुजें परफॉर्मन्स पळया. बट आयच्या दिसा हांगासर तूं जाणा आसा रुल्स एंड रेग्युलेशन्स कितें आसले काले टास्क आसले म्हण सांगू न्हू. सो तुका ह्या कंपोजर रावंडांत खंयचे कंपोजराचें पद मेळ्ळां म्हाका इल्लें सांगता गी. एरिक ओझारी. ओके, सो एरिका आमचे तांचे खंयचे पद तुवें हांगासर आमचे मुखार सादर करीचे म्हण सांगून चिंतलें. उज्या वेंगेन. उज्या वेंगेन. ओके, अपूर्बाईचें सॉंग हांगासर तुका मेळ्ळां. आतां म्हाका इल्लेंशें सिंक जाता आसा सॉंग आनी तुजें अटायर पळोवन. ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुका कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तुवें हांगासर टॉप 10 तुजें सिलेक्शन जालां. ग्रँड फिनालेक तूं येवन पावलाय. येदोळ पर्यंत तुजें एक्सपिरियन्स कशें आसलें? तुका खालें कश्ट भोगलें, खालें एक मेमोरेबल तुका भोगलें थ्रू आउट द जर्नी? कितें स्पेशल एक हार्ट टचिंग मोमेंट्स आसतात पळय हर एकल्याच्या लायफांत. तुका ह्या जर्नींत तसलें खंयचें म्हण एक भोगण आयलें गे, भोगणां आयलीं गी, मतीन चिंतपा आयलीं गी इल्लें आमच्या विक्षकांक तुवें तिळसोणचें. म्हळ्यार म्हाका प्रॅक्टिसेसांनी बरें जातालें. बट थोडे पटी प्रॅक्टीस इल्लें मस्त कस्ट आसतालें लायक हे रावंडाक. सो बट म्हाका हांव मस्त वाव मुवमेंट्स आनी बरें बरें करन मस्त थिंग्स हांव शिकल्या. सो ते म्हाका खुशी जाता. ओके, सो तुवें तुजे वाव मुमेंट्सा विशयांत सांगलें. इतोड पर्यंत तुका आमच्या जजीसांनी मस्तपटी कॉमेंट केलां जावंक पुरो, फीडबॅक दिलां जावंक पुरो. सो तांचे फीडबॅक तुका केदळ बेस्ट फीडबॅक खंयचे म्हणी एक वाव मुमेंटाक तांणी सांगलें तुका बारींच खुशी भोगलें खंयचे म्हणी मुमेंट अशें आसा गी? वय ते सांगताय गी. ते लास्ट रावंडांत प्रॉप आतां पुरा स्लायड पुरा करने म्हणजे तांकां कशी जाता. तांकां खुशी जाली. सो तुका इल्लेंशें वय हांवें आनी इल्लें बरें खरी येत आसलें म्हूण सांगून केदळा म्हणी भोगलें आसा गी तसलें एक मुमेंट आसा गी? म्हळ्यार वी आर नॉट परफेक्ट इन लायफ. म्हळ्यार आमी कितलें करता आमी चड इम्प्रूव करूंक पळयजे. आनी लायक म्हाका इतलें केलें पावता म्हूण बघता बट हांव चड ट्राय करता इम्प्रूव जावंक. ओके, सो खंडीत रितीन आमी केदळ आमी तर बेस्ट म्हूण सांगचें न्ही. सो आमचे की बेस्ट हर एका कडेन दुसरी आसता बट वी मस्ट गीव आवर बेस्ट. सो तुजें मोटीव हें जावन आसा. आनी आयच्या दिसा तुका हांगासर एरिक सराचें एक बरें सॉंग मेळ्ळां. सो तूं फूल प्रिपेर्ड आसा म्हण हांव चिंता. कितें म्हणटाय तुज्या तोंडार आसो दिसता आसा आनी कॉन्फिडन्स दिसता आसा म्हाका. सो तुजें परफॉर्मन्स आमी पयलें पळया मागीर कशें जालें म्हण सांगून आमकां इसारूंक जायना बट हांव तुकाच इसारता जायत गी. ओके, सो तुज्या सेल्फाक एक सॅटिस्फॅक्शन मेळचें बरी तुजें 100% तुवें दिवंक आसा. ओके, रेडी? ऑल द बेस्ट. मेळा हुआ तुझे पोटा तुझे यादीन मोगा मुझी रात करता. तुझ्या वेंगेंत मेळा हुआ तुझे पोटा तुझे यादीन मोगा मुझी रात करता. फुसफुशानी गाणा गाऊंक तू ये गो उसक्या तुझ्या पाळले दोलोंक तू ये गो. हो फुसफुशानी गाणा गाऊंक तू ये गो उसक्या तुझ्या पाळले
ते लागींचून मिरयता एक सुरपोणांत तांचो मोग म्हाका चिडायता जर ते लागीं शर्तां मारून तूं येतो दारां रावून चंद्रा खेळावन तूं येतो जर ते लागीं शर्तां मारून तूं येतो दारां रावून चंद्रा खेळावन तूं येतो येतो तुज्या वेगेन मेळावात तर पोवता तुजे यादींत मोगाळ म्हजी राखता तुज्या वेगेन मेळावात तर पोवता तुजे यादींत मोगाळ म्हजी राखता Nevisha, what was this? What was this? We are not supposed to give any comments or feedback, but I just loved your performance. It was mind blowing. So म्हाका मस्त बेन दिसलें तुवें लास्ट ती एक केलें पण हांगासर टर्न जावन करतना तुका बेन दिसो ना गे तितलें प्रॅक्टीस केलें गे तुवें सो युजली वयर वयता आसतना एक कितें एक तराचें भंय आसता पडल्यार कितें जाता गे म्हूण सांगून न्हू पूण हांगासर तूं वयर सरतना आमी पळयलें मस्त कॉन्फिडंट आसलें तूं हांसून वच नासलें आनी लास्टाक जाल्यार मस्त बरें आसलें मस्त प्रॉप्स तुमी यूज केला कोल्ड फायर जावन दी वा उरलें कितें जाल्यार हांगासर दिस इज वॉट आय कॉल्ड अ ग्रँड फिनाले परफॉर्मन्स इट वॉज रियली व्हेरी नायस सो नेविश हाच्या फाटल्यान इल्लेशें कितलें बरें तुमी वावंट काडलां म्हण आमकां इल्लें सांगताय गी म्हळ्यार आमकां निजाय की मस्त क्युरियोसिटी आसा कशें केलें गी तुमी हें पळोवन म्हूण सांगून खंडीत आमकां इल्लें सांगताय गी कशें केलें कालें कितें म्हणून काले म्हळ्यार लायक एक प्रॉप प्रिपेर करूंक इल्ले लेट जाले लायक मस्त वाव मुमेंट जाले सो ते आमी कॅन्सल करना थोडे घाले आनी म्हाका पडोन पांयाक पुरा लागले सो पडोन लागोन उठोन तूं परत हांगासर येवन स्टंट्स पुरा तुवें केलें एक बिटान ते कितलें फ्लिप मारलें गी कोण ना कावंट इतना सो खंडीत रितीन बारी बरें करून तुवें परफॉर्मन्स दिलें सो नेविशा म्हाका आतां तुजें सेकंड रावंड कशें आसता गे म्हूण सांगून पळोवंक मस्त हांव खंडीत रितीन राखून आसा आतुरायेन ऑल द व्हेरी बेस्ट फॉर द सेकंड रावंड जायत गे येस थँक्यू सो मच वीक्षकांक हांगासर खंडीत रितीन आमचें हें परफॉर्मन्स पळोवन बारींच खुशी भोगलें तुमकां खुशी जाली म्हूण सांगून हांव चिंता आतां हांगासर आनी एक परफॉर्मन्स घेवन मुखार येते आसा आमचे नेक्स्ट कंटेस्टंट ते जावन आसा इवा लेट्स वेलकम इवा ऑन द स्टेज हॅलो हाय इवा हाय मॅम कशें आसाय हांव हुशार आसा तुमी कशे आहात हांव बारींच बरें आसा हांयचे दिसता कालें खंयचे बर्ड जावन आयलें तूं खंयचे सुकणें जावन आयलें हांव कार्निवल थीम करता ओके सो कार्निवल सो हांगासर कार्निवलांत कितें पुरो आसता म्हूण सांगून आमकां एक आयडिया आसा बट तुज्या कार्निवलांत कितें म्हण स्पेशल पळोवंक दिसता गे आमकां मे बी म्हाका ते तुमचे डिपेंड लायक हाव यू सी ऑर सो आर पर्स्पेक्टीव ओके सो बट तूं हांगासर मस्त वाव मुमेंट्स घेवन आयलाय म्हण हांव चिंता कितें म्हणटाय या ओके सो आतां हांगासर तुका ह्या कंपोजर रावंडांत खंयच्या कंपोजराचें नांव म्हणलां म्हण आमकां इल्लें तिरसिताय गे म्हाका दोन मेळ्ळे मॅक्झिम पेरेरा आनी विन्सेंट फेर्नांडीस हांव विन्सेंट फेर्नांडीसाचें ओके सो तुका ऑप्शन आसलें आनी तातूंत तुवें विन्सी सराचें हांगासर पोत घेवन तूं मुखार आयलें ओके आतां ह्या रावंडाचे विशांत हांवें तुमकां विचारलें तुवें म्हाका सांगलें पूण हांगासर थ्रू आवट द जर्नींत तुका हांगासर एक बेस्ट मोमेंट तुज्या लायफाचें कितें म्हणून तुवें एक्सपिरियन्स केल्लें आसा गे वय म्हळ्यार हे मस्त स्पेशल म्हळ्यार रियालिटी शोज ही म्हजे फर्स्ट सो आय वॉज व्हेरी हॅपी आनी म्हाका मस्त जाणांनी सपोर्ट केला फर्स्ट दायजी वर्ल्ड टीम स्टॅनी बेला सर आमचे जजीस मागीर म्हजे फूल फॅमिली मेंबर्स हर एक कोणशान आसून हर एक वीक म्हजे परफॉर्मन्स तांणी लायक सुखान आसतना पळयला आनी म्हजे टू डुएट डान्स केल्ले रिशल आसा आनी म्हजे मम्मी डॅडी
ताणी म्हाका मस्त सपोर्ट केला हर एका परफॉर्मन्सान लायक प्रॅक्टीस कर हर एक पटी म्हळ्यार मस्त ताणी सपोर्ट केला आनी तांच्या दरम्यान हांव हांगा आसा आनी म्हजी कोरियोग्राफर्स लायक शी इज वन ऑफ माय फेवरेट लायक शी इज दी बेस्ट ओके बिकॉज ऑफ हर आय एम हियर शी हॅज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी सो थँक यू मॅम ओके सो यू थँक्ड एवरी वन बट आय जस्ट वॉन्ट टू नो हांगसर मस्त तुका टास्क आसले मस्त राउंड्स आसले वय मू प्रॉप्स राउंड आसले 2 राउंड आसले ऑडिशन जावन दी सो पुरा पैकी हांगसर तुवें बेस्ट दिल्लें खंयचे परफॉर्मन्स या खंयचे राउंडांत म्हण सांगून तुका भोगता वेरी फर्स्ट राउंड तुमी तांकर जावन आयले सो हांव अँकर जावन आयलें म्हण सांगून तुका बरें लागलें कितें ना ते म्हळ्यार म्हाका गोत्तू ना ते म्हजे फेवरेट राउंड ते उरले राउंड्स फेवरेट आसले पण ते सो कितेंय जावन दी सर फर्स्ट जे कितें आमी करतात फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन म्हूण सांगतात वय म्हणजे कितें आमी पयले पटी करता पयले पटी किस कलावेचें पयले पटी कितें हाडचें पयले पटी कितें स्टार्ट करचें तें आमकां केदाळे उडास आसता सो तुजें फर्स्ट राउंड तुजें बेस्ट आसलें म्हूण सांगून चिंते आसा हेच्या दिसा हांगासर लास्ट एपिसोडाक आमी येवन पावलां लास्ट आमचें एक लेवल आसा ग्रँड फिनाले म्हणशीर येवन पावलां ऑडिशन तावन हांवें तुका पळयलें आज तूं ग्रँड फिनालेक येवन पावलें तुका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स इवा आनी आयच्या ह्या राउंडाक तूं फूल प्रिपेर जावन आयला म्हण हांव चिंता वैगी वय Okay, so all the very best for this round. Yes? Kill it. Come on. Kitlo sobit nasudo cha 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 Muzo mogu zala hare yasnasan Polen taka kiten bogle ya karzan mucha Ye kas distin podli hau mogan taja Kitlo sobit nasudo cha 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 Muzo mogu zala hare yasnasan Polen taka kiten bogle ya karzan mucha Ye kas distin podli hau mogan taja Atan nas 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 ami natsoya Atan so el mogan saroya Atan nas 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 ami natsoya Tache sangi makan natsong kumi sodia Atan nas 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 ami natsoya Atan so el mogan saroya Atan nas 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 ami natsoya Tache sangi makan natsong kumi sodia Itlo sobit nasuto cha 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 Muzo mogu zala hare yasnasan Polen taka kiten bogle ya karzan mucha Ye kas distin podli hau mogan tacha Ata asha makanatso kutache sangi Harum kashe hau taka mujhe lagi lagi Sangum kashe muji mokina dache lagi Isharo maka diya tu vegi vegi Ata nas 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 abi natsoya Ata so el mogan saroya Ata nas 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 abi natsoya Dache sangi makanatso kumi soria Ata nas 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 ami natsoya Atan so el mogan saroya Ata nas 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 ami natsoya Tache sangi makan
तुमचे संगी म्हाका नाचोंक तुमी सोडिया Eva, all good? येस सो सबार टायपाचे कार्निवल आमी पळयले आनी कार्निवलांत आमचे कोंकणीचे मिक्स नवे वर्जन हांगासर पयल्या फावटी तुवें आमकां दाखोवन दिलें सो हर एक फ्लिप कितें आसलें मूव कितें आसलें इट वॉज फंटास्टीक तुवें मस्त बरें केलें आर यू सॅटिस्फाईड ओके ओके येस सो हांगासर हें रावंड 1 आसलें ओके नेक्स्ट रावंड 2 आसा तुका परत आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा जें की 100% चड बरें करूंक रेडी गी सो तुका आमी ऑल द बेस्ट म्हणटा आसा इवा हांगासर बरें करून तुवें एक परफॉर्मन्स दिलें नेक्स्ट परफॉर्मन्सांत आनीक बरें करीचें ओके ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट रावंड ओके मोगाचे विक्षकनू हें कार्निवल कितें आसलें तुमी खंडीत रितीन एन्जॉय केलें म्हण हांव चिंता आतां वेळ आयला आमच्या नेक्स्ट कंटेस्टंटाक आपोवंक आनी तें जावन आसा आमचे मोगाचे अलिशा क्रासा लेट्स वेलकम अलिशा क्रासा ऑन द डेस्क हॅलो हाय अलिशा हाय मॅम कशें आसाय हुशार आसा ओके सो तुजें परफॉर्मन्स थ्रू आउट आमी पळोवन आसा खंडीत रितीन तुवें एक बेस्ट परफॉर्मर म्हूण सांगीत आयच्या दिसा तेत एनर्जी घेवन तेत जोश घेवन तूं आयलाय सो आयच्या दिसा तुका खंयचे कंपोजराचें सॉंग मेळ्ळां म्हण आमकां सांगताय की म्हाका हेनरी टी डिसोजा बॉम्बेचो ताचे ताचे कंपोजशनाचे पद मेळ्ळां सो हांवें चूज केला आमी दोगी शेजारा म्हणून बिकॉज आय गेस मोस्ट ऑफ अस कॅन रिलेट एन्जॉय करतात आमी तर खंडीत रितीन समज तुवें सांगलें सो हेनरी बाबाचें हर एक पोद कितें आसा सुपर हिट म्हूण सांगीत तें आमी दोगी शेजारा म्हणटाना खंडीत रितीन हांव येवन डान्स केल्यार इल्लेशें म्हाका इल्लें सुदारसून व्हर जायतें ओके येस सो आतां सर तुजे कडेन उलोवंक म्हाका सबार संगती आसात पण तितलो वेळ ना पूण जस्ट तुका एक क्वेश्चन विचारूंक हांव खुशी व्हरता आसा तुज्या थ्रू आउट ह्या जर्नींत अशें एक वाव परफॉर्मन्स आनी एक तुजें उप्स मुवमेंट खंयचें आसा सांगताय की वाव परफॉर्मन्स म्हजे फर्स्ट रावंडाचे आशा म्हणल्यार सॉंगार केल्लें म्हाका आय एन्जॉयड इट अ लॉट थँक्यू बट उप्स म्हणल्यार लास्ट टायम पेट्रिऑटीक केल्लें एंड बरो नर्वस जाल्लें हांव तें जालां सो कॉन्फिडेंटी नाटली हांव इल्ली सो थंय इल्लें उप्स जालें म्हाका की यू नो कॉन्फिडन्स जोर येतालें बरो नर्वस जाली म्हणून हांव सो तूं एक्नॉलेज करतें सई तुजें चूक खंय जाली आनी आमच्या जजीसान कितें तुका फीडबॅक दिलें तें तुवें घेतलें आनी तुवें तुज्या सेल्फाक इम्प्रोवायज केलें सो दॅट वॉट स्मार्ट एक्चुली सो आतां आयच्या दिसा हांगासर नर्वसनेस आसा की आय डोंट थिंक सो तूं नर्वस असल्या बरें दिसतें नाय म्हाका बट यू नो वॉट हांगासर ह्या लेवलाक तूं येवन पावलें ग्रँड फिनालेक तूं पावलें 20चे की प्लस कंटेस्टंट आसली तांच्या पैकी टॉप 10 तूं सिलेक्शन जावन आयलां तुजें सो दॅट्स अ ग्रेट अचिवमेंट आनी ताचे सांगताच आयच्या दिसा तुका एक फॅब सॉंग मेळ्ळां म्हूण सांगीत फूल ऑन वायब हा ओके सो बरें कर तूं एन्जॉय कर आनी हांगासर बसले सो मेस्तांक तुवें स्टेजीर येवचे भशेन करीचें तसलें परफॉर्मन्स जायचें तुजें रेडी गी येस सो वी आर ऑल्सो व्हेरी एक्सायटेड टू सी युअर परफॉर्मन्स येस ऑल द व्हेरी बेस्ट या आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलं बाबा वेता त्या घरा माटवान बाबा पाडकार व्हडले सगळे आसलेले लाद्रू पेद्रू बँडा संगी डान्स मारतेले उलन सुटार नव्या बुटार सगळे सोपतेले आमी दोगी नाटकां सायबा कोनशा करतेले माटवान बाबा पाडकार व्हडले सगळे आसतेले लाद्रू पेद्रू बँडा संगी डान्स मारतेले उलन सुटार नव्या बुटार सगळे सोपतेले आमी दोगी नाटकां सायबा कोनशा करतेले आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलं बाबा वेता त्या घरा
पाण्याचो सूट हाडून आमी वांटेकन घालो पॅन्टाने घाल कोट बाबा हांवें शिकायलो माटवाचे भाव उकल्यो आमच्यो हांसून फुगतेल्यो आमची सोबाय देखून त्यो बऱ्यो सासतेल्यो पाण्याचो सूट हाडून आमी वांटेकन घालो पॅन्टाने घाल कोट बाबा हांवें शिकायलो माटवाचे भाव उकल्यो आमच्यो हांसून फुगतेल्यो आमची सोबाय देखून त्यो बऱ्यो सासतेल्यो आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगी ती रोसा गेली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलां बाबा वेता त्या घरा आदल्या वर्सा आमचे बाबा काजार जाले सांगचे कितें सगळे पियोन टायट रे जाले आमच्या वखलांक घेवन सगळे डान्स मारताले विचार करून गेल्ल्या आमकां वनांनी मारले आदल्या वर्सा आमचे बाबा काजार जाले सांगचे कितें सगळे पियोन टायट रे जाले आमच्या वखलांक घेवन सगळे डान्स मारताले विचार करून गेल्ल्या आमकां वनांनी मारले आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगी ती रोसा गेली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलां बाबा वेता त्या घरा अलिशा रोसाच्या माटवाक वन गेलो गी आमकां आनी हांगासर आमचो बरे तिचें रांदवें पळयलें तुवें थंयसर नाल्ल घेवन डान्स केल्ले मस्त बरें आसलें ओके सो थ्रू आउट द परफॉर्मन्स तुका काले म्हणी बोगलें काले सांगाचें म्हणून सांगून आमच्या ऑडियन्साक थ्रू आउट द परफॉर्मन्स एक मेसेज कन्वे करूंक जाय की रोसाचे संभ्रम कितले इम्पॉर्टंट म्हणून आमच्या कल्चरांत आमच्या संप्रदायेर रोस कितले इम्पॉर्टंट रोसाचें महत्व कितलें आनी आमचे रोसाच्या माटव्यांत अंकलां कशीं आसतात म्हणून इन टोटल सो रेप्रेजेंटेशन ऑफ टिपिकल अंकल्स सो बरें बरें करून तुवें आमकां तें डेमो दाखयलें सो हे रावंड कितें आसलें बरें बरें करून तुवें हांगासर नाच सादर केलें सो नेक्स्ट रावंडाक तुका आमी ऑल द बेस्ट विश करता आसा ओके येस आनी परत क्वेश्चन विचारूंक आसा पण नेक्स्ट रावंडान दिसा येता ते म्हणशेर रेस्ट कान घे आनी नेक्स्ट रावंडाक फूल प्रिपेर जावन ये ओके येस मोगाच्या वीक्षकांना गेदोन म्हणशेर तुमी पळयलें णव अपूर्बायेचें परफॉर्मन्स आतां हांगासर ह्या रावंडाचे तशेंच ह्या एपिसोडाचे अखरेचे एक परफॉर्मन्स तुमचे मुखार सादर करूंक मुखार येते आसा आमचे नेक्स्ट कंटेस्टंट ते जावन आसा आमचे मोगाचे आयशल हांव आयशलाक हांगासर वेदीचेर आपयतें आसा हॅलो हाय आयशल हॅलो आय एम गुड हाव आर यू आम गुड ओके सो तूं गुड्ड म्हणटना म्हाका इल्लेशें एनर्जी ड्रॉप आउट जाल्या मरे दिसता आसा काय हुशार ना गे ना तशें कांय ना तशें कांय ना ओके सो देन से आय एम गुड आय एम गुड ओके सो दॅट्स द स्पिरिट सो आयच्या दिसा डान्स करतना म्हाका तो स्पिरिट तुजें तें दिसूंक जायचें सायद गी ओके सो आयच्या दिसा तुका खंयचे कंपोजर मेळ्ळा म्हणून कितें सांगताय की आमकां मेल्विन पेरेस सराचें वय खंयचे पोद सली आनीक बोंतोनी ओके सलिहानी बोंतनी सो हांगासर मेल्विन सराच्यान तुका एक बरें कॉम्पोजिशन केल्लें सॉंग मेळ्ळां इट्स ओके हांगासर कशें तूं परफॉर्म करता म्हणून सांगून हांव तुका विचारना कित्याक म्हूण सांगलां आमी दोनशे तुजें परफॉर्मन्स पळयलां आनी हांगासर हें परफॉर्मन्स पळोवंक की आमी मस्त एक्सायटेड आसा कित्याक म्हूण सांगल्यार ह्या रावंडाचें ह्या एपिसोडाचें लास्ट परफॉर्मन्स हें सो लास्ट बट बेस्ट जाता की पळय हांव सो डिपेंड जाता तुज्या परफॉर्मन्सा वयर तेजें सांगत आस थ्रू आउट द जर्नी तुका कितें भोगलें खंय तुका फीडबॅक आयलें कितें तुका सांगूंक आसा विक्षकांक तुका हांव इल्लोसो टायम दिता कितें तुका सांगूंक आसा पळय तें तुवें आतां कन्वे करचें कमॉन फर्स्ट ऑफ ऑल हांव म्हज्या मम्मी डॅडाक आय वूड लायक टू थँक देम बिकॉज तांणी म्हाका तांणी म्हाका परमिशन दे अलावड मी आनीक पयल्यान पयले बऱ्यांतलो बरो कोरियोग्राफर हांव गॉट अनूप सर आनीक स्टार्टिंगार मस्त कश्ट भोगले बट देन मागीर आय पिक्ड इट दॅट्स इट and I would like to thank each and everyone, my teammates, parish people, my family, whoever supported me. I just want to thank everyone. ओके सो येदोळ पर्यंत सबार राउंड्स तुवें पळयलें तुवें परफॉर्म केलें सो तुज्या कोरियोग्राफरान तुका ट्रेन केलां तुजे आनी तुज्या कोरियोग्राफराचे फेवरेट राउंड खंयचे आसले म्हजे पर्सनली फेवरेट जावन आसा फुलाबाई and mine and sirs it is our duet round. Yes.
सो हांगासर तूं येदो मनशान बरें परफॉर्मन्स दिलें आसता ह्या परफॉर्मन्सा वयर तुजे वयर एक्सपेक्टेशन आसा सो पळया कशें आसा कालें करतें कितें आसा म्हूण सांगून हांव तुका कांय रिवील करूंक आतां सांगना बट म्हाका सेटअप हांगासर दिसतें आसा इल्लेशें कालें युनिकनेस येवचे भशेन तुजे परफॉर्मन्स दिता तुका परत मेळटा ते दळा परफॉर्मन्सा विशयान आमी उलया जायत गी रेडी येस कमन 3, 2, 1 म्हणटना रेडी म्हणचे तुवें हियर वी गो 3, 2, 1 रेडी दॅट्स ग्रेट ऑल द बेस्ट सली देवाची अप्रतिम रचना जावन आसा सलयेक रचून देवान रचनेचें काम संपयलें अशें एक सली संपूर्णकायेचें परिपूर्णतेचें तीक तशें सोंपता हें एका सलयेच्या जिवितांत आमकां समजता आपल्या आवय बापायक धू जावन घराक सोबाय दिता आपल्या भावंडांक भयण जावन तांकां संगात दिता तांच्या जिविताक आदार जाता आपल्या जिणे संगात्याक जिणीभर संगात दिवन ताचें जिवीत फुलयता आपल्या भुरग्यांक एक आवय जावन तांकां जिवीत दिता तांचें भविश्य रुपीत करता आमच्या घरांत एका सलयेन जल्म घेतला पूण समाज एका सलयेक कितें दिता समाज सलयेक कशें पळयता समाज सलये विशीं कितें चिंता तें आमी ह्या नाचांत आतां पळोवया दोन मोग करणारा आमी येशेंच कितले दीस रावचे आमच्या जिवितांतलो व्हड निर्धार घेवन आमी काजार जावया गे म्हाका म्हज्या जिवितांत सोपान आसा म्हज्या नासांतच हांवें मुखार येवचें नासत म्हजो उस्वास हाका तूं अडकळनाय तर हांव तयार आसां तुज्या सपनाक हांव केदींच आड येवचो ना हांव तुजो मोग करतां हांवें पहिले पावटी देखताना तुका मोग कितें तूं समजालो म्हाका रूप तुजें नियाळताना मोगा बळें आसलें शिंतीत म्हजें नासलें आजा रात दीस चिंतना दोस्ताली फुडाराची सपनां देखताली दोळ्यांनी तुजेर भुलगाली तुज्या मनाक हांव पेसवाली हांव सलवाली काजारी जिवितांतलें एक गडीत म्हजें सोपान जारी जावनसो दीस उदेला एक फामद नासपेन जावनसो अवकाश म्हाका लाभला हांव ह्या स्पर्धांत भाग घेतिलेंच नासी नाका नावी नाका तुज्या सपनाक उजो लाय कुजनान काम आसा तें कर घरांत नितळें आसा तें सांबाळ चलंगत हांव जळची वाट जळोन वेता भोंवतणी उजवाड फांता मेळा संगीत कडून पडटा जळोन जळोन हेरांक पावून ती पालवता चली
ती आवय कश्टांनी आस्पत्रेक पावोन दाक्तेराक मेळ्ळी तरी तिच्या भुरग्याक वांचूंक ती सकली ना. तिच्या गर्भांतल्या भुरग्यान येदोळूचो उस्वास रावयल्लो. तुज्या स्वप्नान म्हज्या स्वप्नाक उजो दिलो. तूं आमची दू म्हूण सांगूंक आमकां लज दिसता. ये जबाबदारी नातलें चेडूं आमच्या कुटुंबाची मर्यादा काडटा. नास नास म्हणून बारी उडतालें आतां फोंडान पडलें. भुरग्याकय लागाड काडलें. घरांतल्या भायर सर हो सांगत हांव. मुजे म्हूण आसच्या सर्वांनी म्हाका सांडलें. आतां हांव एकसुरी जाल्या तरी हांव धैर्यान फुडें सरतलीं आनी म्हजो नास म्हाका नवो जीव दितलो. कोणाय थावन कसलोय प्रोत्साव ना तरी चलयेन तिचे प्रयत्न सोडूंक ना. आपल्या स्वप्नांक जीव दिवन फामाद नासपीन ती जावंक पावली. सा 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 नि सा नि पा नि सा नि पा सा 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 नि सा नि पा नि सा नि पा सा नि द म ग म द नि सा सा नि द म ग म द नि सा सा नि द म ग म द नि सा. चली पळोवंक अस्कत तरी तिच्या प्रयत्नांत ती फाटी उराना. समाजेन तिका बऱ्यान पळयल्यार सोबीत संवसार ती रोसूंक शकता. सो आयशर तुज्या परफॉर्मन्सा विशयांत कितें सांगचें म्हूण सांगू न्हू. म्हाका खंडीत रितीन कळटा ना कित्याक की म्हण सांगल्यार मेल्विन सर एक गुंडू चिंतप असले व्यक्ती ते जावन आसात. आनी तांचे रिसंट मुवीन ती आमी पळयलें पोत कशें ताणें केलें म्हूण सांगून. आनी आयच्या दिसान तुजें परफॉर्मन्स पळोवन तुका हात्स ऑफ म्हणचे हांवें खंडीत रितीन कित्याक की म्हण सांगल्यार एक चेडवाच्या जिवितांत कितें पुरो जावंक शकता म्हूण सांगून बरें करून तुमी आमकां हांगासर दाखोवन दिलां. खंडीत रितीन एक जळच्या वातीक आमी सरी करयेत एक चलयेचें जीवन कित्याक की म्हण सांगल्यार खुद्द जळोवन दुसऱ्यांक ती प्रकाश दिता. आनी सोपान चिंतूंक चेडवांक कितलेंशें चडच रेस्ट्रिक्शन्स आसा वयमू. जर तर आमी व्हडांनी सांगलें आयकून कुटुंबदारांनी सांगलें आयकून जी येल्यार आमी बरीं ना तर जर तर आमच्या सपना खातीर आमी कितें करूंक गेल्यार थंयसर येता आमकां मस्त टॉन्ट्स आयकूंक. आनी ही मस्त बरें करून तुवें आमकां दाखोवन दिलें. आनी खंडीत रितीन हांगासर बसले आमी सुमेस्ता कोण पुरो आसात मस्त इमोशनल जालीं. आनी टीव्हीर कोण पुरा हें पळयते आसात खंडीत रितीन घरा बसून ती इमोशनल जाली म्हणून चिंता. तर सांगताच जे कितें डान्साचें असलें टॅक्निकल एलिमेंट्स असलें तें पुरा तुमकां आमचे जजस कळीत करून दितात. प्लस की मायनस तें हांव नेना तें तुका जजस आतां कळटलें. बट इन अ लेमन्स पर्स्पेक्टीव एक काणी एक मुवी पळयल्यार बरी जालें म्हाका. खंडीत रितीन जालें हांव जालें गे म्हूण सांगून चिंतलें एक फावटी वन्स मोर म्हणून सांगया म्हूण सांगून बघलें तितलें बरें आसलें तुजें परफॉर्मन्स. सो अशेंच आनी नेक्स्ट रावंडाक इतलेंत बरें करून तूं परफॉर्म कर म्हूण सांगून मागीर तुका बरें मागतें आसा. तुका कितें सांगूंक आसा की फर्स्ट ऑफ ऑल आय वूड लायक टू थँक अनूप सर बिकॉज ताणें मस्त वावंट काडला बिहायंड दीस. आनीक तशेंच देर आर मेनी अदर पीपल बिहायंड. इट्स ओके सो या आय अंडरस्टँड. सो खंडीत रितीन एक एक्ट इमोशनल आसतलें ताच्या वयल्यान तुका सबार जाणांनी हांगासर कुमोक केला हांवें पळयलें इन्क्लुडींग द शॅडो एक्ट आनी दुसरें कितें बरो तुका हांगासर एलिमेंट्स जाय आसले प्रॉप्स जाय आसलें पुरान ती तुका भरपूर सपोर्ट मेळ्ळा. सो यू लकी अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट रावंड. बरें करून परफॉर्म कर जायत गी. येस ओके देव बरें करून. थँक्यू आयशा थँक्यू.
मोगाच्या विक्षिकांनो हें जावन आसलें ह्या एपिसोडाचें तशेंच ह्या ग्रँड फिनाले रावंड वनाचें क्रेंज परफॉर्मन्स खंडीत रितीन तुमी एन्जॉय केला म्हण हांव चिंता. हांगासर येदोळ पर्यंत 10 जाणां कंटेस्टंट आमच्या मुखार आयलीं. 10 डिफरंट तरांचे हांगासर वरायटी ऑफ परफॉर्मन्स म्हूण सांगीत मस्त कश्टांनी हांगासर मेहनत काडन प्लॅन करन तांचे प्रॅक्टीस करन पडोवन उठोवन हांगासर येवन डान्स करन म्हणजे सुमेसांचें मन येदोळूच तांणी चिकलें आसता. हांगासर एक रावंड फिनालेचो आमी कंप्लीट केला आनी मुखल्या एपिसोडांत तुमकां हांगासर दुसरो रावंड ग्रँड फिनालेचें घेवन आमी तुमचे मुखार येता. पूण तेदोळ पर्यंत अशेंच निरंतर मोग तुमी आमकां दिया. आमचें हें रियालिटी शो कितें आसा नाचणारा नाचणारी प्रो निरंतर रितीन तुमी पळया कुटुंबा समेत आनी तशेंच आमकां तुमची बोगनां कितें आसा तुमचे फीडबॅक्स कितें आसा ते खंडीत रितीन तुमी अशेंच तिळसिया म्हूण सांगून हें आयचें एपिसोड हांव हांगासर अखेर करतें आसा. आमच्या कंटेस्टंटांक देव बरें करूं आमच्या जजासांक देव बरें करूं आनी प्रत्येक रितीन तुमकां समेत सांग म्हण आमच्या विक्षकांक देव बरें करूं म्हूण सांगून आयच्यो आंकडो कितें आसा एपिसोड कितें आसा हांव हांगासर एंड करतें आसा. देव बरें करूं. प्लीज कीप वॉचिंग नाचणारा नाचणारी प्रो.